बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज आमी नव्या वर्सान भितर सरता. देवाच्या हातांतल्यान आमकां फावो नासतना आनीक एक वरस एक फुकें देणें कशें मेळ्ळां. आयच्या दिसाचो विशय वाकाणी करीत परत गेले. सरवणेच्या इतिहासान देवान आपले पयचे सगळे जायतीं व्हड अजापां केलीं. ह्या व्हड विजमितां मदें देवान मनशा कुला सगळे एक व्हड विजमीत केलें. तें म्हटल्यार मारियाक आपल्या एकल्याच पुताची आवय जावंक वेंचून काडली. मारिया देवाची माता. ही पळोवप आयज आमची आख्खी पवित्र सभा समोर उमटा आनी वर्साचे सुरवातेकूच तिका एक नमुनो आनी आस्कारेन कशी आमकां दिता. कित्याक ताणें आपल्या जिवितान देवाची सदांच खुशी केली. ताच्या उतराक ती खालती जाली आनी दर एके घडयेक देवाचें बरेंपण पळोवन वाखाणी करीत रावली. आमच्या जिवितान देवान केलेल्या सगळ्या देण्या पासत ताका वाखाणुया आनी आमचें जिवीत एक जिवें वाखाणेचें गीत मारये भाशेन करूंक आदार मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी आयकल्लीं आतांच हीं उतरां आमकां उगडास करता. भाग्यवंत मारिया, देवा मातेची आमी दबाजीक परत करता. आयज एक फामील कशी हांगासर एकठांय जावन आमी 3 कारणांक लागून एकठांय जाता. पयले सुवातेर मारयेक मान दिवन ती देवाची आवय म्हूण, टू ऑनर मॅरी फॉर बीइंग द मदर ऑफ गॉड. दुसरे सुवातेर बाबडीनो देवाचें बेसांव मागूंक येता तें वरोस आमकां सुकेस्त दिवंक ह्या खातीर आमी एकठांय जाल्या. आनी तिसरे सुवातेर संवसाराक शांती मागूंक, शांतीक भेटयलो दीस संवसाराक शांती हाडूंक मागूंक आमी एकठांय जाल्या. हीं तिनूय चिंतनां मनान दवरून मारयेक मान दिवंक, देवाचें बेसांव आमचे नव्या वर्सान मागूंक आनी संवसाराक शांती मागूंक ही आमची चिंतनां जावली. तेच बरोबर आनीकूय जे आमचे आवडे आसा, चिंतनां आसा, इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार आमी धरुया. जाता जाल्यार आमचे दोळे बंद करून खासगी आमच्यो गरजो देवा मुखार धरुया. आनी हे दिसाचे भेटींत आमी वांटो घेतना आमी चुकल्या हांव देखून देवा मुखार आनी एकामेका उशीर गुन्यांवकारी म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर उदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या सांगता मनान चिंतून कलान विचारून वायट कडेन बरें सुरू हांवें जायती पातकां केल्या. अमाचो अपराध, अमाचो अपराध, अमाचो अपराध. ह्या बसो खातीर सांगपाक लागली
सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां लागून वचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागून विनंती करात. सर पवित्र देव आमची काकूट करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. देवाक आमी बिनवासून गरज अदीक करून जेजून आपली आवय आमची आवय करून दिल्या. न्हयच ती जेजूची आवय पूण सर्व मनशा कुळाची आवय. ह्याच दिनवासणीच्या मनान मोहिमा देवाक आमी गावया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तुवें भागीवंत मारयेचें आंकवारपण फळादीक करून मनशा कुळाक सासणाच्या सुखाचें इनाम दिलें. तिचे उदेशी तुजो पूत जिविताचो रचणार आमचे मरे आयलो. तर तिचे माये मोगाचे विनवणेन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळो. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. लोककोंतीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान मोइसेसा कोडे
उलोवन ताका म्हळें, आरोनाक आनी ताच्या पुता कोडे अशें उलय, इस्रायलाच्या पुता धुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळून. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामोलाचो पोरसूल तुजेर घालून आनी तुका प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामोल तुका दाखोवंक आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी इस्रायलाच्या पुता धुवांचेर म्हजें नांव घेतली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. बग्योत वालोर गलसियाकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचत. भावा भयणीनो, नेमलोलो काल बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मलो, सुमती काल जल्मलो आनी सुमती काल आसलोल्यान सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोव आबा पापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय, देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दाळजी केला. देवाचें उतोरें.
Sorvesco tuce soviasu, Luca pormone Gesù Christa ce shuvortoma, आणि वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया जुजे आनी कावणेंत दवरलेलो बाळक गोवळ्याक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां गमून आयलें. आनी गोवळ्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगलें आयकलें आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत गोवळी परत गेले. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस व्हरतच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यांत संभोवच्या आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुमच्या बाबा पडिनो आमचे कोंकणी भाशेन आमी कोणाकूय खंयच्याय वेळार भेट्टा तेन्ना एक एक भाशेन उद्गारता. सकाळीं तर मेळटलो जाल्यार देव बरो दीस दिवं अशें म्हणटा. दनपारां जाल्यार देव बरो दनपार दिवं. सांज जाल्यार देव बरी सांज दिवं. आनी रात जाल्यार देव बरी रात दिवं. उपकार कोणाचे आठयतले जाल्यार देव बरें करूं. आशिर्वाद कोणाचेर मागतलो जाल्यार देवान तुजेर आशिर्वाद घालूं. एक एक ग्रिटिंग्स आमचे देवाच्या नांवान जाता. इंग्लीश भाशेन तशें न्हय. गूड मॉर्निंग, गूड आफ्टरनून, गूड इवनिंग म्हणटा. पूण आमचे कोंकणी भाशेन आमचें व्हडतेपण आमी देवाचें नांव घेवन त्या त्या वेळार देवाचें बेसांव मागता. आयज जायतीं जाणां आमी हॅपी न्यू इयर म्हूण एकामेकाक विश करतल्या. कांय पावटी घडी बेश्टी उतरां जाय. पूण क्रिस्ती मनशाक ही बेश्टी उतरां न्हय. जेन्ना एक क्रिस्ती मनीस दुसऱ्याक विश करता तेन्ना ही एक ब्लेसिंग, ही एक आशिर्वादाचें मागणें कशें करता. म्हणटकीर मागणें कशें जाता. It becomes a blessing, it becomes a prayer. हांव तुका नवें वरस पावून येता म्हणटा तेन्ना जायतें बरेंपण तुजेर देवाचें आसूं हे भाशेन म्हणटा. बेश्टी उतरां न्हय आमकां. जायतो बायलांक फोग जाता. थोडे पावटी बायलोच दबाजो जाता. पूण आमकां क्रिस्ती मनशाक
आयज मारयेची परब आमी पाळटाव तेन्ना दुपेट कुशालकाय मारयेक लागून आमी देवाक देन वाचता तेच बरोबर आमी कुशालकायेन देवाचो आशिर्वाद येता त्या वर्सा दुसऱ्याक मागता आनी ह्या मनान बावडीनो आमी हॅपी न्यू इयर अशें म्हणटा म्हणटच ए ब्लेसिंग म्हणटा तेन्ना वी इम्पार्ट एंड वी रिसीव इन रिटर्न बाबडीनो जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत मागता तेन्ना जायते फावोर आमच्यान मागूं येता मटिरियल फेवर्स आमच्यान म्हणून येता स्पिरिच्युअल फेवर्स संवसारी नदरेन फावोर मागूं येता कसले ते जायत घडे तुजें बरें जावं तुका बरी भलायकी मेळूं यू मे हॅव अ गूड लायफ लांब जिवीत तुजें लॉंग लायफ तुका मेळूं वो तूं खंय वेता जाल्यार सुरक्षीत तूं त्या जाग्यार पावूं सेफ जर्नी हे भाशेन आमचे ब्लेसिंग्स जायते फावटी आमी मागणी दुसऱ्या पासत करता मटिरियल फेवर्स पूण तेच बरोबर स्पिरिच्युअल फेवर्स आसा ओत्मीक देणी आमी दुसऱ्याक मागता तुज्या काळजान संस्काय आसूं पीस बी एट युअर हार्ट ओ आमी म्हणटा तुका भितरली कुशालकाय मेळूं इन अ जॉय ओ तुजे फॅमिलींत एकवट आसूं युनिटी इन युअर फॅमिली आनी भशेन बाबडीनो दुसऱ्या पासत आमी मागता मी सोंपता तेन्ना पाद्री आमकां आशिर्वाद दिवन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी हो आशिर्वाद दिवन धाडटा तेन्ना असलोच बेसांव हे आमचेर घालता बाबडीनो हें फकत यात्रिकांक ब्लेसिंग हो बेसांव दिवपाचें ना आवय बापूय दिता जायत घडे भुरगे न्हिदूंक वेता तेन्ना जायत घडे आमचो तेर्स जाता तेन्ना आमी असलें ब्लेसिंग दिता आयज हांव ही खबर कित्याक करता आयच्या पयल्या वाचपान बाबडनो आमी अशें आयकलां सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं तुका सांबाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो पोरसोड तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं देवाचो आशिर्वाद आयज सर्वेस्पर देव मोइजेसाचेर हो आशिर्वाद मागता आनी पोरजेचेर आशिर्वाद हे भाशेन मोइजेसाक सांगता पोरजेचेर तुजो आशिर्वाद घाल बाबडीनो त्या काळार कांय जाण समजताले देवाक तर आमचो राग आयला जाल्यार देव एके भाशेन मुखामळ आपल्या लिपयता आनी हाका लागून तो म्हणटा तुज्या मुखामळाचो पोरजोड आमचेर पडूं दी देव तेंपलान ते मागणे करताले इज्रायल जेरुजालेम ह्या देव तेंपलान ते मागणे करताले आयज हे मागणे आमी आयकलां ते ब्लेसिंग आयकलां ते जिवीश ब्लेसिंग जुदेवाचें हे ब्लेसिंग म्हणटा पळय ते दर दिसा पाद्री तांचेर घालतालो ह्या तांच्या देव तेंपलान ती एका जाग्यार मेळटाली तांचो कोर्टयार्ड म्हूण आसलो थंय एक आल्तार आसलो तांचो जंय बलिदान ती करताली ऑल्टर ऑफ सॅक्रिफायस हांगासर मेंढऱ्याक मारून हो मेंढऱ्याचो योद्ध भेटयताले आनी उपरांत दुसऱ्या जाग्यार एका कुडांत हो यादनेक वेतालो आनी थंय आनीक आसलो आल्तार ऑल्टर ऑफ परफ्यूम जंय धूप घालून हो धूप आनी हो परफ्यूम एके भाशेन आख्ख्या रुमाक जाल्या उपरांत देवाक तो पावता हे भाशेन ती समजताली आनी उपरांत हो यादनीक ह्या ऑल्टर ऑफ परफ्यूम हांगासर भेटयल्या उपरांत परत भायर येतालो आनी पोरजेचेर आशिर्वाद घालतालो बाबडीनो आमकां खबर आसतली लुकाच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जाकारियस जो बातिस्ताचो बापूय जेन्ना तो हो योद्ध मेंढऱ्याचो भेटयल्या उपरांत ह्या कुडांत गेलो तेन्ना ताची जाप बंद जाल्ली बुडवो ताका भेटलोलो आनी परत येवन लोक रावतालो तो आपणाचेर आशिर्वाद घालतलो म्हणून पूण ताजे लागीं उलोवंक जायनासलें म्हणून असले ब्लेसिंग असले हे 2 पावटी दिसाक थंय घडटाले सकाळीं 9 वरांचेर आनी सांजे 3 वरांचेर देव सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं
देवाची इश्टागोत तुजे सगळे आसूं देव तुजी निगा घेवन आनी तुका स्वतंत्रताय फावो करूं हें पयल्या ब्लेसिंगान मेळटा. 3 भाशेन ब्लेसिंग तुवें आसा. मे यावे ब्लेस यू हें पयलें. दुसरें, देवाचें मुखामोळ तुजेर पळोवन देवान तुका सगलें जें कितें गरज तें तुका दिवं. देवान तुज्या काळजान मोग फावो करूं. आनी तिसरें बावडीनो, शांती तुका मेळूं. मे गॉड मे यावे गिव यू पीस. शांती तुज्या काळजान आसूं. ही शांती हें ब्लेसिंग केन्ना आमकां मेळटा? देवाची आज्ञा आमी पाळटाव तेन्ना, देवाची भिरांत घेवन आमी जियेताव तेन्ना, भिरांत म्हणटा तेन्ना एकाच देवाची भोजन करता तेन्ना, आनी तिसरे स्वातीर बाबड्यो देवाक 10वो वांटो आमी दिता तेन्ना मालाकीस प्रवादाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा. मारयेन हें केलें. देवाचे कायदे केन्नाच तिणें मोडले नात. देवाक आपल्या जिवितांतलें दान तिणें केलें आनी देवाची भोसवण तिणें केली. बाबडीनो, आयज आमी मारयेक मान दितना देवाचें बेसांव दर एकल्याचेर आमचेर मागता. हें वरोस आमचे निर्णय कितें काय? आमी कांय फावटी रेजोल्युशनाचो असले निर्णय घेता. हें आमी करतले हांव तें करतलें हांव. पूण कांय फावटी आमी विसरता. आयज मागुया दर एकल्याक आमकां असलें बेसांव की जे कितें आमी मांडून येवजण्यो हाडटा त्यो आमी पाळूं. आमचो वेळ आमी पिड्यार करिना जावन वेळाचो आमी फायदो काडून तेच बरोबर बाबडो दुसऱ्याक आमी हें बेसांव वांटूं. देव आमचें सगळें हें बेसांव दिता जाल्यार आमी दुसऱ्याक बेसांवां वांटूं, जावं आमच्या उतरांनी जावं आमच्या कन्यांनी. तेच बरोबर बाबडो हें नवें वरस आमकां कितें रावता जाय? कांय जाणां आमी म्हणटा गेल्लें वरस बरें येवंक ना. जायते ह्या दिसांनी मोबायलाचेर विडियो येता. थोडे फावटी दुसरी गेल्ल्या वर्साक एके भशेन दे हेट दॅट इयर. कोरोना वायरसाक लागून कांय जाणांची बिजनस ना जालें, कांय जाणांक आपलो वावर धंदो ना जावन बेकार उरले, कांय जाणांक कितलेंच लुकसाण जालें. पूण बाबडीनो, आमी पॉजिटीव वाटेनूय पळोवया. जायतीं जाणां आमी आसा तातूंतूच खुशाल रावंक शिकलीं. जायतीं जाणां आमी दुसऱ्यांक पावोवंक शिकलीं. जायतीं जाणां आमी बेश्टीच फॉलदारायन मोडटालीं, आतां पयशे उणें जावन सिगूर करूंक शिकलीं. जायतीं जाणां आमी गरजेवंतांक पावलीं. जायतीं जाणां आमच्या जिवितांत येवन आसलेले कश्ट आयले म्हणून कश्टाक फुडो करूंक शिकलीं. आनीकूय जायते आसा. आतां नवें वरस आमकां कितें रावतलें? कालच्या दिसा आनी ह्या नव्या दिसा सगळेंच नवेंपण येतलें, सगळेंच बरें जातलें आमी नकळो. पूण एक आमकां आमी जाणाव आमचो फुडार कोणाच्या हातान आसा. हो आमकां भरवंसो आसा देवाच्या हातान आमकां फुडार आसा म्हणून. आनी हाका लागून गरजेचें कितें? आमचें मन बदलप. मायंडसेट आमी म्हणटा हें मन बदलप. आनी जरी तर भायलें वातावरण चेंज जायना, बदलना, तरी म्हजो स्वभाव ह्या वातावरणाक बदलता. आय एडजस्ट माय सेल्फ. असलें मन दर एकल्याक आमकां मागुया. बाबडीनो, पोरूच्या वर्सा घडये आमी जायते थाराव घेतलेले ते घडोवंक ना करूंक. ह्या वर्सा तेच करपाचें आसलें तें करूंक जाता काय? दुसरे सुवातेर कांय फावटी आमी दुसऱ्याक पावना. आयज आमचे लागीं गाडयो आसा, आयज आमचे लागीं मोबायल आसा, दुसऱ्याची खबर घेवंक पर्यंत पावना. ह्या वर्सान असले निर्णय घेवया, दुसऱ्याची खबर घेवंक, दुसऱ्याचेर आशिर्वाद घालूंक, दुसऱ्याचे खबरेक वचूंक. हो जायते जाणां कडेन आदार ना. म्हज्या लागीं ह्या वर्सा घडटा जाल्यार हांव आदार करूंक वावुरतां.
हो भाव भयणीनो, कितें तरी सुरवात करचें आसलें पूण तें फाटीं उरलां. कांय फावटी हांवें पोस्टपोन केलां, देखून फाल्यां करतलो अशें धरून तें फाटीं उरलां. तें करूंक जाता काय? हो जायत घडये जायते जाणांक गूण देवान दिलेले आसात. हे गुणाचेर विसर कसो पडला. ह्या वर्सा म्हज्यान तें करूं येता काय? थोड्यो भोव वस्तू ह्यो सुचयल्या, आनीकूय जायते आमच्या मनांनी काळजांनी आसतले. वेळ घेवया हें सोदून काडून. दिनवाशी मौन दरेकल्याक आमकां मागया आनी आमच्या जिवितांतल्यान फोंडां उत्पन्न करूंक मागया. आयज सायबीण मांयक मान दितना तिणें अशें केलें. आपल्या जिवितांतल्यान जेजूक संवसारांत हाडून आमकां एक दान केलें. दरेकल्याक तोच जेजू आमकां दान. ह्याच जेजूक फुडें घालून सायबीण मांयक मान दिवन नव्या वर्सान आमी भितर सरता तेन्ना दरेकल्याक आमकां आनी आमच्या घोराब्याक मजत मागुया आनी संवसाराची शांती मजत मागुया. उबे रावया. सोत मानता देवाक, सोरपरिदार बापा, स्वर्गारान पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जे क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुदाक आमच्या सुर्यान तो पवित्र आत्म्यावरी वरसलो आंकवार मरेत आनी जमलो पोस फुलांक पावत आनी स्वस्त आसले ताका उत्साह सोडलो तो वेलोन ताका मिठी केलो तो मेल्ल्या मदें जमलो एकटे दिसा आमची वरसलो स्वर्गाक सोडलो स्वर्गपरिदार Tuhan melalui misteri kehidupan बाबा भयणीनो, देवाच्या आशिर्वादाची आमकां आनी बेल गरज. ताच्या आशिर्वादा विरीत आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. पवित्र आत्म्याच्या बळान आमची मागणी बापाक उबारल्या. आमच्या पयस सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले पोटचे दिसा दिसपोटी मागण्याच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करून आनी वाखाणीची पोरजां घडोवन हाडून पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका नागरिकेक आपल्या अंतस्करणां प्रमाणे देवाक बोजूंक सगळे सोंपेपण दिवंक आनी आमचो देश देवा आनी पेल्ल्यांच्या मोगान बल्लो जावंक पावंक बापा लागीं मागुया. आमचे गोराबे दिनवासणीचे मंदिरांत जावन आवय बापूय भुरग्यांक मदें उपकारी मन उदीक वाडून आनी आख्खो गोराबो देवाच्या मोगाचो आनी खोशये प्रमाणे चलतलो जावंक बापा लागीं मागुया. ही पेस्त पिडा बेगीच सोंपू आनी देवाचो आशिर्वाद दोतोर नर्सी आनी भलायकी वावराडी हांचेर भरपूर पडूंक म्हूण आनी हें नवें वरोस आमकां सगल्यांक कुरपेचें जावं म्हूण मागुया.
बो मोगळ बापा बावडताना भोगतीन केल्ली मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता क्रिस्तांवाच्या सोम्या वरवीं. बेटोल्ले वेलार गीत घेवया C35 पेज 43 C35. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्या तुमचें बलिदान सोडून दादा बापाक मानता तसलें जावं मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक लागे महिमे आमच्या आनी आपले भोगी सुरीच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानत घेवन. प्रार्थया देवा आमच्या सोर पदवीदार बापा बरें तें सगलें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्योत देवा मातेची दबाजीक परब आमी संतोशान समरमता. तिचे विनवणीन तुवें सुरू केलाय तें कृपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काडी आनी सरताय आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ली आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकणटा. तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपे तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकणटा. तांचे सगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Holy, holy, holy.
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हशी कूड तुमचे कसप समर्पची तेच परीच्या वंडत असताना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्यानी सासणीक कोरोनाचे रगत फातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत देवा रावतले हे म्हज्या उगडासाक करात Mavartazo good purgatoria. बापाजीच्या मनाचा आणि पुनर्जन्मपणाचा आम्ही भक्तीपूर्ण उल्हास करता नवजिविताचो आणि सोडवणीची खास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंका तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळार रगत शेवतल्या मासून आसा पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यान बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून गेल्यार ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर फिरीत भशेन गेल्ल्या वर्सा सुटून गेल्यार तांची काकलत कर तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समस्यांक तुजे पोरचुडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समस्यांची हांगासर आमी मिसाक एकठांय जाल्या आमची सगळ्यांची दया करून आमी मागता तुजो आशिर्वाद ल्हान सकयल्या भुरग्यांचेर आमच्या गांवच्या जाणट्यांचेर तरणाट्यांचेर घालून मागता आंकवार मरे देवाची माई सगात ही बागेन दवरताना सर्व तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदान बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सुवर्णाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना बरोबर म्हणुया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र तुझे राय संकायो तुझी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांचा आमचो दिसतो रायस संकाती आनी आमी आमचे इस्तेल्या बक्षिता तुझे आमची पत्ता भोगोस आनी आमकां तारी पडोवंक दिनाकाय तूं आयकांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया पुण्या जिवितांत समजकाय आमकां दी सुरीच्या सुखाक आनी आमच्या सुवर्ण राज्याच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशनात रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमणे तुका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा सगळ्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं
एकामेकाक मोगान शांती दिवया. Maria urbi संवसारांत जल्माक आयिल्लो जेजू आपले आसा. असो जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजान येता, आमकां आत्मीक घोटायेन तो भरता. ताचेर आमी विस्वास दवरतली, बरोवो सोदतली. सुभाग म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, तुजे वासुरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. D41 पेज 70. D41.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत सदा आंकवार मारयेक तुझ्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पाचारता आनी ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिनवासूक सर्गीच्या जेवणाक संतोशान आमी वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकार अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. चड पवित्राद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया W1 पेज 261 W1